आमच्यो मिटिंग्यो कंटिन्यूअस चालू आहा. केन्ना केन्ना कोणाक दिसता की आमदार हांगा असेंब्ली चालू असली बिलां इंट्रोड्यूस करपाची तरी बी आमचे सगळे सरपंच पंच आमचे सगळे कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार सगळे सक्रिय असले. सगळे लोक एव्हॅल्युएशन करून आमकां डे टू डे आमी रिपोर्ट घेताले. आमकां वायट दिसता की देरोडे जे घटना घडली ते घडूनय आशिल्ली पूण ती घडली आनी जे कितें सरकार कडल्यान आमकां कितें करूंक जाय पावलां उखलूंक आमी करतले. पूण त्याच बरोबर आयजची मिटींग मुद्दम आमी आमचे कावन्सिलर सरपंच पंच डेप्युटी कलेक्टर सगळे डिपार्टमेंटाचे इंजिनियर म्हणजे अशी मिटींग जेन्ना जाता तें कळटा की खंय खंय आमचो फॉल्ट आहा. आनी जे खंय हे आयज पावस जो पडला 70 म्हाका दिसना की हेज्या वयर केन्ना लेवल वचूं शकता. हे म्हाका दिसता 20 वर्सां पयलीं फावट आमी ह्या तरेचे पावस पळयला. त्याच बरोबर आमी जे खंय रस्ते पाणी सकयल गेले ह्यो सगळ्या गोष्टीचेर PWD योग्य तरेचे प्रपोजल सबमीट करून फुडें व्हरपाचो प्रयत्न आसतलो. आनी डेप्युटी कलेक्टरान ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा जे कोणाचें नुकसान जालां फुडले 8 दिसां भितर बुधवारच्यान ते वेनसडेच्यान चालू जातले. म्हणजे 8 दिसां भितर ते सगळे कंपायल करून स्थानीक सरपंच स्थानीक पंच आनी तलाटीक घेवन ते इव्हॅल्युएट जॉयंट इन्स्पेक्शन कमिटी आसतली ते करून म्हणजे लोकांक जे कितें सरकारचे माध्यमांतल्यान जे सरकाराचो फॉर्म्युला आहा कॉम्पन्सेशन दिवपाक ते कॉम्पन्सेशन दिले वयतले. रोज आमी इव्हॅल्युएट करतले. रोज हांव म्हायती घेतलो प्रत्येक पंचायत कडेन. आमचे ऑफिसांतले लोक बी रोज आमचे सगळे सरपंच कावन्सिलरा कडेन आनी आमचे सगळे कार्यकर्ते आनी कावन्सिलर आमकां वॉट्सॅपाचेर मेसेज धाडटले फोटो धाडटले लाडका जादवाचे जे कितें नुकसान जालां. आनी हांव आतां थंय वयता जे खंय ठरावीक जे खंय डॅमेज जाला ते थंय वचून पळोवपाचो म्हाजो प्रयत्न आसा. पूण म्हाका दिसता की आमचे सगळे पंच बरे जागृत आहा. मशिनरी गव्हर्मेंटची आहा ती चलता आनी मुख्यमंत्रीन ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा की बेगिना बेगीन जे कितें कंपायल करून आमकां दिता जे रिपोर्ट येतलो ते बेगिना बेगीन कॉम्पन्सेशन लोकांक रिलीज करपाचो